आमी सगळीं जाणां जेजूच्या एकवटान आसा. बावतिस्मा वरवीं ताचें जिवीत आमचें सोबें आनी आमचें जिवीत ताचें सोबें हे भाशेन ह्या एकपणांत आमी जियेता आनी दर दिसा वाडटा. पूण वाडटाना आमचे मदें ताणें एक गूण दवरलेलो आसा, तें म्हणजे स्वतंत्रपण. आमच्यान तें निवडूंक जाता आनी निवडून आमी उदीकन उदीक ताचे सारकें जावंक जाता. नाजाल्यार कितें बेश्टेंच ऑटोमॅटिकली जाता म्हणून ना तें. आनी हें समजोवच्याक ताणें आमकां भावना दिलेली आसा. जितले फावटी आमी जेजू बरोबर उदीकन उदीक ताचे सारकें जावंक निवडटा, आमी हे भाशेन आमचें जिवीत ताच्या हातान घालता, तेन्ना आमचे मदें एक आनंद निर्माण जाता. दुखां येतात, आमी शांतीन आसता, समतोल आसता, बॅलन्स आसता आमचे मदें. वयर सकयल जायना, आबोलाद जायना, पूण शांतीन आमी फुडलीं पावलां मारता. म्हणजे आमचें जिवीत आतां ताचे बरोबर आसा. जेन्ना आमी ताचे बरोबर ताका एकवटान निवडिना तेन्ना आमी आपलेपणांत जियेता आनी आपलेपणान आमी बरें कोत्ता खरी, पूण तातूंत आमकां शांती मेळना. आमी रोखडीच आबोलाद जाता, दुसरीं आमकां बरें करिनात, आमी तांकां बरें केल्लें आसा पूण ती कित्याक करिना, आमी आबोलाद जाता. हातून आमकां कळून येता की आमी जेजूच्या एकवटान रावन तें जेजू पासत करूंक ना. तें आमचे पासत केलेलें आसा, दुसऱ्यांक केलेलें आसा, पूण दुसऱ्यांक न्हय, आमचे पासत केल्लें आसा. हातून आमकां कळून येता की आमी डेसोलेशनान आसा. म्हणजे देवा सोरशीं वचना, देवा सोरशींनी पयस वता. आनी हें अशें जालें की ना, आमकां कळोंक लागता की आरे हांवें कितें करूंक जाय आतां. पूण तर आमकां तसलें घडना जाल्यार देंवचारान आमकां आपली केलेली आसा. आमी फकत भायल्यान कॉल कशें ताचे बरोबर आसा, भितरल्यान आमी सगळीं देंवचाराची जालेली. अशें जाता आमचें. हें अशें घडलें जाल्यार देव आमकां कृपा दिता तातूंतली भायर सरच्याक. कित्याक आमी ताचे सांदे जावन आसा न्हय, तो आमकां सोडिना. तो आमकां परतून वेगवेगळ्या उद्देशी आमकां सांगता, आमकां विनंती कोत्ता, पूण आमी तांकां किंकोत कोत्ता, तांचें आयकना. अशें जालें म्हणटूच आमी देवा सगळीं ताका सहकार करिना आनी आमी उदीकन उदीक आमी दुखान घालता आमकां आनी दुसऱ्यांकूय. कित्याक बाकीचीं आमचेर पातयेवन आसत न्हय, ताका लागून तशें जावंक लागता. पूण हे स्थितीन तो आमकां आनिकूय कृपा दिता. कशी कृपा मेवतली? आमी उपवास करूंक जाय, आमी कितें तरी दणवण करूंक जाय, आनी हे भाशेन आमचे मागीर तो पळयता की खरेंच आमकां परतून येवंक जाय म्हणून. पळयात, जेन्ना पातकी मनीस देवाशी येता, तो दिमयेर घालून आपले दिमी घालून रडोन प्रार्थना करता, उपवास करता, आनी मागीर देव ताचें आयकता आनी ताका परतून आपल्या गोपान घेता. नाजाल्यार देंवचार आमकां आडायता. देंवचाराच्या फासांतली आमी पयस वचोंक हिनासन आमकां हें सांगलेलें आसा की आमी अदीक मागणें करूंक जाय, अदीक आमच्या चिंतनांनी कितें चलता तें पळोवंक जाय. एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स म्हणटा ताका. आनी हाका लागून हांव तुमकां एक सोंपी पद्दत सांगता, सदांच सांगीत आसा. कसलीय चिंतना येवं, कसलीय भावना येवं, रोखडीच ती जेजूच्या ताब्यांत करात. जेजू जेजू म्हणून ताचेर दवरलें की ना, ताचेर तो आशिर्वाद घालता. बरें पळय तें अदीक बरें करून दिता, वायट आहा तें काडटा आनी आमकां सुटका दिता, भितरल्यान स्वतंत्र करता. अदीक ताचें सोबें, ताचो मोग अणभवून ताच्या मोगान दुसऱ्यांचो मोग करून ही कृपा तो आमकां दिता. आनी हे भाशेन सगळ्या आयच्या ह्या शिश्यां मदें घडलें. जाकोब, जेबेदेवाचे पूत, तो आनी जुआंव, ताका आपयल्या उपरांत दोगांयकू आमी जाणो कशे भाशेन ताका पयलो साक्षी दिवंक ही संदी मेळ्ळी. तो जेरुजल्याचो फुडारी कसो आसलेलो
आनी हेरोद अग्रिपान दुसऱ्या जुदेवांक क्रिस्तांवपण भायर उडोवपाक ताका धरलो आनी ताची गोमटीच सुरयेन कातरून उडयली. सगळे उजीर हे भशेन ताका पयलो मारतीर केलो. पूण तो भियोंक ना, कित्याक ताणें आपलें जिवीत जेजूच्या एकवटान दवरलें आनी असली कुडीची मरण आयली तर भितरलो आत्मो आमचो सदांच देवा बरोबर आसा. आनी हें म्हत्वाचें. आमी सगल्यांनी ताच्या एकवटान रावंक आमी जाकोबा कडेन मागया. आमकां ती घोटाय दी म्हणून, कृपा दी म्हणून सदांच जेजूक निवडूंक आनी जेजू सगळें अणभवूंक. कित्याक आतां मागीर केन्नाय आमकां शांतीचेरूच आमचें ध्यान म्हणून येता आनी ताचेर आमी भार घालता. ना, आमचें जिवीत जेजूचेर आमी दवरूंक जाय आनी जेजू आमकां सगळें बाकीचें फावो करतलो. ह्या वेळार आमच्या हात अशें उठेन दवरया, दोळे बंद करुया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन आयली की आमचे मदें आनंद, शांती वाडोंक लागतली. पूण आमचे भितर आहा तितलें भायर काडूंक जाय. आमी तें भितर दवरूंक फावना. आमची चिंतना, भावना, चाल, बरी वायट पोजडी कितेंय जावं सगळें भायर काडया. भितरल्यान आमी स्वतंत्र जाली की जेजू आमचे भितर आसा तो उजवाडाक येतलो, उजळटलो. आमची चिंतना, उतरां, कोन्यो ताचे सारकी उदीक जावंक लागतली आनी आमी सदांच ताच्या एकवटान जियेतले. हांव जेजू ही कृपा तुवें आमकां सगल्यांक हांगसर हाजीर आशिल्ल्यांक दिलेली आसाय. तर आमी सदांच तुका एकवटान रावंक, आमी तुका निवडूंक आनी तुजे बरोबर आमचें जिवीत सारूंक प्रत्येक सुस्कारांत आमकां ही घोटाय दी. आनी ही घोटाय दिल्या उपरांत आमी सगल्या आमच्या इगोर्जेच्या फुडाऱ्यां पासून मागया. ताणें खरेपणी जेजूच्या एकवटान रावन सगळें करूंक आनी ही बरी पोरजेकूय ते नमुने जावंक. आमच्या घरच्यांक, बापायक, आवयंक तांकां खूब तांचेर भार आसता, खूब जबाबदारी आसता. ल्हानूच कुटूंब घडयेक पूण खूब तांकां करचें पडटा. तर तांकांय ही घोटाय दिल्या पुरो म्हणून मागया. आनी फुरसत जेन्ना दुसरी पातकान जियेतात तेन्ना जेजूच्या एकवटान तांचो मोग करच्याक, तांकां बरेपण दाखोवच्याक. तांकां तिडो काडटात तांची घरची, पूण त्या वेळार हें सगळें जेजूच्या ताब्यांत करून तांकां फुडलीं पावलां जेजू सगळें मारूंक कृपा मागया. त्याच प्रमाणे भुरग्यां पासून आमी मागया. आयज काल खूब आकर्शणां आसात तांच्या जिवितान. तांकां देवान कृपा दिवन, घोटाय दिवन जेजू बरोबर पोत्तून ताका निवडूंक ताका मदत फाव करून मागया. जीं कोण दुखांत आसात तरेतरेच्या कारणाक लागून तितल्याय पासून मागया. जीं दुयेंत आसात, हॉस्पिटलांनी आसा, घरान पडोन आसात, जाणटेलीं आसात, ह्या सगळ्यां पासून आमी मागया. तांकां देवान भाग्योन तिनासाच्या, भाग्योन जाकोबाच्या विनंतीन बरेपण फाव करच्याक आनी तांकां बरी सावत भलायकी दिवच्याक. ही सगळी आनी आमची खाजगी मागणी आसा ती आमी आतां देवा बापा मुखार मांडया. ती तो आमकां शांती पावोवंक जेजू क्रिस्ता ताच्या पुता वरवीं. आमेन.